या सहकारी संस्थेच्या आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमच्या वास्तून हांगा आमच्या प्रिमायसिसान अशें आमी पयलीं केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवन नाशिल्ली। आज तुमकां पयलेच खेपो हांगा प्रेस कॉन्फरन्साक हाजे भायर आमी घेतिल्ले पयलीं, पण आमच्या प्रिमायसिसान पयलेच खेपो आज तुमकां निमंत्रीत केल्या। तुमी सगळे आयिल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आमची सोसायटी ही जी एग्रीकल्चर सोसायटी आसा, उत्तर गोंयांतली एक प्रामुख्यान प्रमुख अशी सहकारी संस्था आणि बेजिकली एग्रीकल्चरल सर्व्हिस सोसायटी। साधारण 18 वर्सां जाली आमी काम करतात। 2002 स्थापन जाल्ली आणि आज गोवा सरकाराचे आसत विविध एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स जे आसा, हे प्रोग्राम्स इम्प्लिमेंट करपा खातीर प्रामुख्यान ज्यो 3-4 संस्था गोंयांत काम करतात, तातूंत गोवा कृषी बाजार ही एक एग्रीकल्चरल सोसायटी सगळे कार्यक्रम सरकाराचे राबयता, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की शेतकरी जो आसा गोंयांत, ह्या शेतकऱ्या खातीर तांकां मदत करप, तांकां फर्टिलायझर्स प्रोवायड करप, एग्रीकल्चरल सीड्स प्रोवायड करप, शेतकऱ्यांचो तयार केल्लो म्हाल सोसायटीन घेवप, जाका इंग्लिशीन प्रोक्युरमेंट म्हणटात, तर शेतकाराचो उत्पादन जे आहा ते खरेदी करप, अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटीज ह्यो गोवा कृषी बाजार मार्फत आमी करतात। गेल्या काही वर्सां पासून ह्या सोसायटीक A क्लास ऑडिट क्लासिफिकेशन हे वारंवार मेळत आयिल्लें आसा। एग्रीकल्चरचो बिझनेस करून सुद्धा सोसायटी बऱ्या पद्धतीन प्रॉफिटान आसा आणि बरी चल्ल्या, म्हणून तर सरकारी ऑडिट जे जाता तातूंत ह्या सोसायटीक कन्सेक्युटिव्हली एक ऑडिट क्लासिफिकेशन हे मेळत आयिल्लें आसा। ह्या सोसायटीनसून बार्देस तालुका, पेडणे आसत किंवा उत्तर गोवा एकंदर साधारण 4,500 फार्मर्स आमी सर्व्हिस करतात, तांकां सर्व्हिसेस आमच्या सोसायटीच्यो दितात, 4,500 फार्मर्स। आणि गेले काही वर्सां गोवा कृषी बाजार सोसायटी जी आमची आसा, ही सोसायटी वी आर द लिडिंग सोसायटी फॉर प्रोक्युरमेंट ऑफ पॅडी। गोंयांत मोठ्या पद्धतीन शेतकरी जे आहा ते भात पिकयतात। आमच्या सोसायटीन भात खरेदी करपाक सुरवात करचे पयलीं हांगाचे सगळे जे ह्या वाठारांतले फार्मर्स आशिल्ले तांकां चिंता आसताली की जे भात तयार करतात, घरांत खावपा पुरते भात दवरप आनी उरलेल्या भाताचें कितें करप, कारण तशी एजन्सी गोंयांत नाशिल्ली। सो आमकां अभिमान आसा की आमच्या सोसायटीन ही गोंयांत सुरवात केली। आज आमी पळयतात की सगळे कडेन मशिनां घालून भाताची मळणी जाता। आमची सोसायटी ही पयली संस्था आशिल्ली की ज्यांनी बेंगलोरसून मशीन हाडले शेतकऱ्यांक दाखोवपाक की ऑटोमॅटीक किंवा मॅकनायज्ड हार्वेस्टिंग जर केलें जाल्यार येणाऱ्या काळात फायदो जातलो। 10 वर्सां पयलीं शेतकरी 400-500 जमताले मशीन पळोवपाक आनी चर्चा करताले की मशीन वापरल्यार नुकसान जातलें म्हणून, पूण आज 10 वर्सांच्या कालावधी नंतर आमी पळयता की हांगाचो प्रत्येक शेतकरी आतां मशीन वापरता। आणि म्हणून आज आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की हांगाची कव्हरेज जी आसा शेताची, भात पिकवणेची, ही विशेषता आमी केल्ल्या कार्यक्रमामुळे कव्हरेज जी आसा, एरिया जी आसा, ती शेताची भात पिकवणेची वाडलेली आसा। दर वर्सा साधारण आमी 15,000 क्विंटल किंवा 1,500 टन भात पॅडी हे खरीप सीझन जो जाता ते खरीप सीझनाक हांगासून शेतकऱ्या कडसून विकत घेतात आनी तांकां बरो दर दितात। आणि ताज्या अंडर भाजी लागवडचो कार्यक्रम गोंयांत चलता। काही भाज्यो ज्यो आसा त्यो सिलेक्ट करून फार्मर्सांक दिल्यो वता आणि बऱ्यापैकी प्रोग्राम हो फुडें गेल्लो। पूण जाता कशें की आमचे कडेन मनसून जो आसा, 4 म्हयने पावसाचे आसा, त्या टायमार सगळ्या भाज्यांचें प्रोडक्शन जायना। सो आमचो शेतकरी कितें करता, मनसुनान ही गोज मोर फॉर पॅडी, आणि मनसून जालो की सेकंड हाफाक मागीर तो भाजी लागवडीक विशिश्ट थोड्यो भाज्यो लावपाचो प्रयत्न करता। पूण रिक्वायरमेंट इतलो आसा, म्हणजे हांव सांगता की आमी जेन्ना 18 वर्सां पयलीं ही सोसायटी चालू केल्ली
त्या टायमार आमी कन्झम्पशन डेली कन्झम्पशन गोंयचे सादारण 50 टन म्हणटाले. पूण आज कशें जाला, आज हॉटेल इंडस्ट्री, टुरिझम इंडस्ट्री आनी एकंदरूच लोकसंख्येन वाड जाल्ल्यामुळे दिसाक सादारण 300 टन भाजी गोंयाची रिक्वायरमेंट आसा. आता तितल्या पद्दतीन लागवड आजच्या क्षणाक 5 to 10% लागवड ही गोंयांत जाल्ली आसा. ही कालांतरान वाडटली. पूण आमचो प्रयत्न आसा की एक स्पेशल फोकस दिवन एक 4 पंचायती 5 पंचायती त्या हातून आमीच मदत करून तांकां गॅरंटी दिवन की तुमचो सगळो माल आमी घेता अशा पद्दतीन हे प्रमोट करपाचो विचार आसा. एकदम जावचें ना, इट वील टेक टायम. आनी सगळ्यो भाजयो गोंयांत जायना न्हय. पावसान गोंयांत टमाट जायना. तो टमाटो भायरसून घेतलो, कांदो भायरसून घेतलो, बटाट गोंयांत जायना, बटाटो भायरसून घेतलो. थोड्यो जावंक शकता न्हय. कॅप्सिकम हो पावसान जावंकूच शकना गोंयांत, ताका ग्रीन हावस लागता. सो वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीच्यो भाजयो ज्यो आसा हो प्रोग्राम गोवा सरकारचो आसा. आमचो एक फक्त इतलोच प्रयत्न आसा की थोड्या लोकांक कन्विन्स करून भाजयेचें कल्टिवेशन येणाऱ्या काळांत वाडोवन घेवपाचें. 3 वर्सां सादारण 80 ते 90 टन म्हणजे 800 ते 900 क्विंटल हे बियाणांची विक्री आमच्या सोसायटीची आसताली. 3-4 वर्सां सादारण तितल्या दरम्यानूच आशिल्ली. आणि सादारण जून 15 तारीख पर्यंत विक्री चालू उरताली. पूण अंदू ज्या पद्दतीन टेक ऑफ आसा मेच्या पयल्या 10 दिसां भितर आनी एप्रील म्हयन्यान जी विक्री जाल्या आनी नवीन चेहरे आज सुद्धा मुद्दाम तुमचे बरोबर वार्तालाप कित्याक केलो कारण नवीन भुरगे नवीन चेहरे हे आमच्या स्टाफांनी हांगा लक्षांत आयले की पयलेच खेपो येवन भाताची बियाणां व्हरतात अशी खूब एग्जाम्पल्स उदाहरणां आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या. आनी त्यामुळे आमकांय उमेद जाल्या की सोसायटी जी आसा ती सोसायटीन फुडाकार घेवचो आनीकूय काही नवीन गांवांनी वचचे, नवीन पंचायतींनी वचून हे वाडोवपा खातीर प्रयत्न जावचो. आनी त्या खातीर आमी चड स्टॉक हाडप बियाणांचो हाजे खातीर डिसिजन घेवन आमी तयारी केल्ली आसा. सादारण हांवें जशें म्हणलें 125 टन किंवा 1250 क्विंटल पर्यंत प्रोड्यूस जो आसा बियाणांची जी ऑर्डर आसा ती आमी वाडोवन घेतलेली आसा. ज्योती कारण कितें आसा ज्योती ह्या सगळ्या वाठारांत ज्योतीचें उत्पादन बरें जाता आनी ज्योतीक मार्केटांत रेट आसा. आज सुद्धा गोवा सरकारचो जो आता वांयगणांक दर आसा हो ज्योतीक 14 रुपया आसा, जयाक 12 रुपया आनी बाकीची जी भात आसा ते हे आमचे तिसरे कसले कर्जत आसत किंवा दुसरे गोवा सरकार प्रमोट करता कळंगूट करगूट हांकां सगळ्यांक 10 रुपया आसा. त्यामुळे कर्नाटकान आसत केरळाक आसत ज्योती भात जर दिल्या धाडून जाल्यार ताका बरो दर मेळटा आनी शेतकऱ्याकूय पयशे मेळटा. आनी म्हणून आमी कितें करता की चड ह्या बार्देश वाठारांत उत्तर गोंयांत ज्योतीचें उत्पादन 80% ज्योतीक हाडटा. म्हणून आमी ज्योतीचेर चड भर दिता आनी ताका विक्री करपाक आमकां ज्योती बरें पडटा. नवीन आता जे इंडियात घेतलेले असतात तरुण असतात का मध्यम तरुण वर्ग आसत. काही जाणांक फुडले विशेषतः प्रायव्हेट सेक्टरांतले लोक जे आसा त्या प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या लोकांक फुडले कामा संबंधी मातशी शाशंका आसा आनी त्यामुळे निदान शेती कडेन जे शेत पडीक आसा किंवा इतले दीस करिनाशिल्ले त्या शेता कडेन वळपाचो कल दिसता. आनी म्हणून हांवें जशें म्हणलें आमचे मेंबर्स नाशिल्ले तांकां चवकशी केल्यार ते मेंबर जाले. अशें कांय ना म्हणल्यार हांव म्हणटा सादारण 25% लोक जे आसा अंदू हे आमकां नवीन दिसलेले. कितले मेंबर वाढले? पाडन कृषी पदवीधर बी कशे आहात ना कृषी पदवीधर कितले मेंबर वाढले? कितले वाढले? 25% तरी नवीन लोक अंदू घेवन गेले. अराउंड 25%. आतापर्यंत कितल्या शेतकऱ्यांनी गेले? 1200 शेतकऱ्यांनी जर व्हरले जाल्यार वी कॅन से अराउंड 300 न्यू फेसीस नवीन. लोकांक त्रास जालो म्हणून आमच्या संस्थेची एक सामाजिक जबाबदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असो विचार करून गोवा कृषी बाजारच्या वतीन आमी सादारण म्हापसा एरियात जे मोटरसायकल पायलट आसात हो एक घटक आसा जांकां गेले 1.5-2 म्हयने सादारण धंदो ना, घरा आसात ते आनी सरकाराची तशी तांकां कांय मदत मेळूंक ना. म्हणून आमी तांचे कडेन सगळो तांचे जे ग्रुप्स आसा तांचे कडेन चर्चा करून
तांकां एक बरीव मदत ह्या सोसायटी मार्फत गेले काही दीस दिल्ली आसा. सादारण प्रत्येक पायलटाक हांगा आपोवन रेजिस्टर्ड सगळे 140 पायलट जे म्हापशान आसा हांकां प्रत्येकाक कडधान्य थोड्यो भाज्यो अशा पद्दतीची भरीव मदत ही एक 140 पायलटांक आमी गेले काही दीस केल्ली आसा. सादारण 1 लाख रुपयाचो माल जो आसा तो हांकां वितरीत केल्लो आसा, जेणे करून तांकां ह्या काळान मातशी थोडेफार मदत जातली. आणि तशेंच सरकारान जे सोशल डिस्टन्सिंगचे नॉर्म्स दिल्ले आसा आणि मास्क वापरपाक कंपल्सरी केल्लें आसा. म्हणून आमी 1000 मास्क जे आसा ते सोसायटी मार्फत मेडिकली टेस्टेड मास्क जाका वॉशेबल आणि परते वापरूंक मेळटा अशा पद्दतीचे फेस मास्क हे शेतकऱ्यांक आणि सगळे पायलट तांचे फॅमिलीज हांचे खातीर आमी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा. आणि थोडोफार आमची जी एक सामाजीक जबाबदारी आसा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्या बाबतींत थोडें हे सोसायटीन काम केल्लें आसा. आमचे कडेन म्हापशेचे जे रिक्षा ड्रायव्हर्स आसा तांचे एप्लिकेशन आयलां की ज्या पद्दतीन पायलटांक मदत तुमी केली तशी आमकांय थोडें सहाय्य करचें. आणि म्हणून ताजे बाबतींत एक 100 रिक्षावाले जे म्हापशेचे आहात तांकां सुद्दां सोसायटी मार्फत फुडल्या 4-5 दिसांनी अशाच पद्दतीची मदत ही आमी करपाचें थारायिल्लें आसा. एक प्रेम निर्माण जाल्लो आसा, एक बरें नातें निर्माण जाल्लें आसा. आज मुद्दम तुमकां आपोवपाचें एक कारण म्हणजे अंदूचो खरीप सिजनची तयारी आता सुरू जाली. कारण मनसून साधारण 3 आठवड्यानंतर किंवा 2 आठवड्यानंतर आगमन जातलें आणि त्यामुळे शेतकरी जे आसात तांणी खऱ्या अर्थान खरीप पिकाची तयारीची सुरवात केल्ली आसा. आणि म्हणून गेले 15 दीस भात बियाणां जी आसा, पॅडी सीड्स, हाका जोरदार मागणी ही सोसायटी कडेन सुरू जाल्ली आसा. आता पर्यंत साधारण 1450 शेतकऱ्यांनी 750 क्विंटल बियाणां ही खरेदी केल्ली आसा. आणि म्हाका सांगपाक बरें दिसता, खोशी दिसता की गेले काही वर्सांचो जो उचल आसताली शेतकऱ्यांची साधारण 6-7 मे पर्यंत अंदूच्या वर्सा चड आसा. एक कारण अशें आसूंक शकता की लॉकडावन आशिल्ल्यामुळे बरेचशे लोक अंदू नव्याने शेतान उतरप आणि पीक काडप ह्या तयारेन आसा. कारण आमचो अनुभव आसा की खुबशे शेतकरी हे पयलेच खेपे येवन अंदू बियाणां घेवन गेल्ले आसा. आणि म्हणून आमकां खात्री आसा की अंदूचो टेक ऑफ जो आसतलो शेतकऱ्यांचो बियाणांचो हो रिकॉर्ड आसतलो. आतापर्यंत 750 क्विंटल बियाणां ही शेतकऱ्यांनी व्हेल्ली आसा. पॅडीची बियाणां जी आसा, पॅडी सीड्स, ही गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटच्या सबसिडी प्रोग्रामा सकयल राबयली वता आणि ताचेर 50% गव्हर्नमेंट सबसिडी दिता. साधारण 1190 रुपया हे बॅग आसता 25 किलोचे आणि ताचेर 50% म्हणजे हाफ किंमत ही शेतकऱ्यांक दिवप, हाफ किंमत ही सरकार भरता. आणि त्यामुळे अंदू आतापर्यंत 750 क्विंटल आमी बियाणां दिल्ली आसा शेतकऱ्यांक. आमचो अंदाज आसा की ही साधारण 125 टन म्हणजे 1250 क्विंटल पर्यंत अंदू उलाढाल जातली. आणि बार्देश तालुक्यान आसत किंवा उत्तर गोंयान आसत, भात पीक जें आसा भाताचें हें अंदू रिकॉर्ड प्रोडक्शन जातलें असो आमचो अंदाज आसा. हांगाचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचोय बऱ्यापैकी प्रयत्न चल्ला की नवीन नवीन जाग्यार वचून जी पडीक शेतां आसा थंय भात लागवड करपा खातीर अंदू पावलां तांणी उचललेलीं आसा. आमच्या सोसायटी मार्फत सुद्दां आमचो प्रयत्न आसा की काही पंचायतींनी पंचायत मंडळ जे आसा तांकां हाता कडेन धरून प्रमोट करप आणि काही जाणांक आग्रह करप की जर शेत लायनात जाल्यार पॅडी सीड्स घेयात आणि प्रोडक्टिविटी वाडोवपा खातीर बियाणां घेवन तुमी शेताचें पीक जें आसा तें अंदू करचें, हाजे खातीर सोसायटीचो प्रयत्न आसा. काही पंचायतींनी आमी ऑलरेडी संपर्क केल्लो आसा. कळंगूट पंचायत आसत तांणी स्वता पुढाकार घेतलेलो आसा आणि अंदू मोठ्या प्रमाणात थंय सुद्दां कळंगूट सारकिल्या जाग्यार सुद्दां भात पिकोवपा खातीर तयारी सुरू जाल्ली आसा. आणि म्हणून फर्टिलायझर आसत, बियाणां आसत, हाजो पुरवठो सोसायटीन दवरलेलो आसा. जेणे करून शेतकरी जर आयलो जाल्यार ताका टायमार हाजी पुरवणी जावची
म्हणून गोवा कृषी बाजारा मार्फत आम्ही स्टेप्स घेतलेले आसा. आमचे कडेन जुवारी कंपनीचे जे आहा ते सगळ्या पद्दतीचे खत हे काही ऑलरेडी आयिल्ले आसा, आनीकूय ऑर्डर्स दिल्ले आहा, ते येवपाचे आसा आनी आमी तयारी केल्ली आसा. अंदूचे प्रोडक्शन जे आसा हे मोठ्या पद्दतीन वाडटले अशी आमकां खात्री आसा. सोसायटीचो प्रयत्न आसा की गोवा सरकारचे जे शेतकी संबंधीचे जे कार्यक्रम आसात तातूंत भात हो एक प्रामुख्यान आयटम जालो. येणाऱ्या काळात भाजी प्रोडक्शन जे आसा, व्हेजिटेबल्स, लोकल व्हेजिटेबल्स, जे ह्या लॉकडाऊनच्या टायमार मोठ्या प्रमाणात आमकां सगळ्यांक लक्षात आयले की आमी कितले डिपेंडंट आसा दुसऱ्या स्टेटींचेर ते. आणि म्हणून आमच्या संस्थेचो सुद्धा येणाऱ्या काळात प्रयत्न आसतलो की स्थानिक भाजी लागवड कार्यक्रम जो आसा हाजे खातीर आमी थोडो फंड कुशीक काडून दवरला सोसायटीचो. आणि ताजो पाठपुरावो करून बियाणां हाडून आमी शेतकऱ्यांक काही गांवांनी प्रोत्साहीत करतले की तांणी लोकली स्थानिक लेवलचेर काही विशिष्ट भाज्यो ज्यो आसा, व्हेजिटेबल्स जे आसा ताजें उत्पादन करचें आणि ताजी खरेदी करपा खातीर आमची संस्था जी आसा ती तांकां पूर्ण सहकार्य करतले.